म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ह्या वाचपांनी कितें म्हणून समजता, कितें आयकलां तें तुमी जाणात. पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन कोरिंताक जेन्ना ते जेजूच्या जेवणांत, सांजेच्या जेवणांत वांटो घेताले, तेन्ना प्रत्येक जाण आपलें जेवण खाण घेवन आपुणूच आनी आपल्या बरोबर आसलेल्यांकूच ते दिताले. दुसऱ्यांची पर्वा करिनासलेले. सगळीं जाणां जेजूच्या जेवणाक बसत आयिल्लीं आसात, पूण थंयसर देवण घेवण ना, आपल्या पोंडांतूच आसा. अशें आमच्यान करूंक जायना. ताका लागून आमी पळयता जेन्ना आमी इगर्जेंत येता तेन्ना सगळीं जाणां आमी एकाच जेवणांत वांटो घेता. आमी तर प्रत्येकान कितें हाडलेलें जाल्यार आमी घडये दुसऱ्यांक दिवंक मातशें फाटीं फुडें जातलें आसलें, पूण हांगसर जेजूच्या जेवणांत आमी सगळीं जाणां भाग घेता. म्हणजे कितें, जेजूच्या जिवितांत तें जेवण पवित्र जाता. आमी सगळीं जाणां आमच्या घरांत मागणें करून जेवण घेता आनी तें करूंकूच जाय, कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. कितें तें जेवणांत आसत तें आमकां समजूंक जायना, पूण देव जाणा आनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. हो जालो एक मुद्दो. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी त्या जेवणांत वांटो घेता तेन्ना आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान जियेता आनी हाका लागून आमी एक कूड जाता. आनी एक कूड जाली तर एकामेकाचो परामर्श आमी सोंपेपणी करूंक जाय. कित्याक तो येना, कित्याक आमी पात खान जियेता, आपलेपणान जियेता. तर हें असलें पळय आमचें आपलेपण आसा तें आमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. थंयसर आमकांय पेकोवणी जाय. जशे भशेन शेतपतीच्या चाकराचो तो परामर्श करतालो शेतपती, त्याच प्रमाणे आमी एकामेकाचो ते परामर्श करूंक जाय. एकामेका पासत आमी मागूंक जाय, ताचे बरेपणा पासत आमी जिवंक जाय. आनी हे भाशेन जियेलीं गेला मागीर देव आमकां खूब भरपूर दीत आसता. आयज आमी सायबीणमाईच्या नांवाचे म्हणून हितून वर्णन करता, कित्याक इनोसेंट तिसरो ताणें 1683 वर्सा हें फेस्त स्थापन केलें. पोलंडचो राय, ताचें नांव जॉन सिओर्स्की, तो मुसलमाना कडेन झगडोन ताणें भायर आयिल्ले. ते ऑस्ट्रिया म्हणटा पळय थंयसर वियेना ताचें कॅपिटल आसा, ते आपल्या ताब्यांत करूंक सोदताले. म्हणून ताणें तांकां धांवडायलें आनी हे भाशेन हें फेस्त स्थापन जालें. पूण कशें तें जालें? मागण्यांतल्यान सायबीणमाई कडेन सगळीं जाणां मागतालीं आनी तिचें नांव खरेंच पवित्र म्हणून ती म्हणूंक लागली. आनी हे परी सायबीणमाई तांकां राखली आनी सांबाळली. आमी जाणा कितले फावटी आमी नोमान बरे सांता मोनिका म्हणटा तेन्ना आमी जाणो जावंक जाय की सायबीणमाई आमचे पासत पावता, आमकां पावता आनी ती आमकां मदत करता. हांव म्हज्या नवशिश्यांक जेन्ना बेलगांवसान गोंयांत ते रोमारीन चलोन येताले तेन्ना हांव ताका सांगतालो, नोमान बरी म्हणीत रावात, कित्याक ही वाट सोंपी दिसता पूण चलतना आमकां तें कठीण लागूंक लागता. चलता चलता झोंड जायत वता आनी हे भाशेन खूब त्रास जातात, पांयांक फोड येतात. मागीर त्या उनांत बरी झेम पडना, वो केन्नाय बरी पडटाय, पूण खूब कासावीस जाल्लेलें आसता जिवीत. आनी भीक मागून ते येताले म्हणटच तेन्ना ते नोमान बरे सांता मारी म्हणीत आसलेले आनी ताका लागून ताका सोंपेपणी येवंक जाताली आनी ती ताका राखताली आनी सांबाळटाली. जेवणे आसता रातचे खंयसरी न्हिदताले ते रानांत पर्यंत, तर ताका ती राखताली. आनी आमी जाणा कितले फावटी सायबीणमाईन आमकां राखल्या पयली, तर तिचें नांव खरेंच पवित्र आनी सगळीं जाणां
मारिया म्हणून एक नांव दवरतालीच आदली आनी सगळी सिस्टरी मारिया कितें दुसरें नांव दवरताली. हे भाशेन तिचे सारकी आमी जावन आमी देवा कडेन मागया. जशे भाशेन तिणें तो मनोभव पत्करलो, हांव सगळेस्पराची चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तेच भाशेन आमचेंय जिवीत साबण मॅम सारकें जावं. आनी आतां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या नांवांत रावया. पूण हे नांवांत रावच्यान साबण मॅम आमकां मदत करता. तर ह्या वेळार आमची सगळी मागणी त्या देवा बापा मुखार मांडया आनी आमचें जिवीत ताका सगळेंच समोर पळोवया.